ते म्हाका भरपूर वायट दिसता. आनी हे एक्सिडंट पळयत जाल्यार आयज म्हाका म्हयन्यान 15 एक्सिडंट जाता हांगा. जे वयल्यान जे हायवेच्यान जे भायल्यान जे लोक गाडयो येता ह्यो भायल्या स्टेटीच्यान तांकां हांगा रोड्साच्या बाबतींत कांय खबर आसना आनी ते आपले स्पिडीन येता आनी ते लास्टाक म्हणटा आमचो ब्रेक फेल आसना. जे आमचे वयल्यान जे सिग्नल आसा आनी रोड जे कर्व आसा ते सारके केल्या शिवाय कांय जावपाना. अशें आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें गांवच्या वतीन. आमकां हांगा बसचें पडटलें एक दीस आनी एक दीस रोड बंद करून आमकां सांगचें पडटलें. तेन्ना ऑफिसर जागे जातले आनी तेन्ना मागीर तुमकां कळटलें बाबा पुणेकार कितें. पुणेकाराची एक एक्शन घेवपाची स्टायल वेगळी आसा ती एकदां आमी करूना पूण तरी घेवंक शकता आमी हेजेर. मडगांवां एके बिल्डिंगेची गॅलरी कोसळ्ळी. पिपळापेड आणि गांधी मार्केटा मदीं पार्क केल्ल्यो गाडयो डॅमेज. एकले चलयेक मार लागलो. चेडू सावड्याचो गरीबाचे शॉपिंग आयल्ले फाटल्यान लागला ताका हे पडोवन वयल्यान प्लास्टर पडोवन ताका फाटल्यान बरो मार लागला भेंडाक लागला त्याच्या. आनी तेच जर सकाळी पडटाले न्हू व्यापार विकता हांगा होलसेल फ्रूट विकता ते सगळे विकता गर्दी सारकी लूट आसता तेन्ना ना आपल्याक 30-40 तरी डॅमेज जाताले. आतां इतले दामबाबान आमचे इतले साल्वार केला ते व्हडले दामबाबान म्हणपाचे दामबाबाची कृपा आमची. ते वटेन वाळपय एक एक्सिडंट. गाडी मोटरसायकलीचेर मोखली. गाडी मोटरसायकलीचेर मोखून फुडें आनीक एके पार्क केल्ले गाडयेर मोखली. तुमी आतां पळयता आमी हांगा वाळपय आसात आनी वाळपय हांगासर हॉस्पिटला कडेन एक व्हडलो एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक रिट्स गाडी हॉस्पिटलांतल्यान जस्ट भायर सरली आनी भायर सरल्या उपरांत तेणी इतली स्पीड मारली आनी स्पीड मारल्या उपरांत पयलीं हांगासर तेणी एका पायलटाचेर डॅश मारलो आनी पायलटाक उडयलो. पायलट उसळून जमनीर पडलो आनी मोटरसायकल जो पायलट आसा देवाच्या कृपेन तेणी हेल्मेट घातलेलें पूण ते सगळें कांय लावंक ना. पण ताजो दावो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी एक शोल्डर डिसलोकेट जाला आनी आतां ताका जीएमसीन रेफर करता. तेज्या उपरांत येवन परतून दुसरी ही जी रिट्स आहा ते दुसरे रिट्स जी पार्क केल्ली आसली थंय त्या रिट्साचेर तेणी धपको मारलो आनी भितून दोनूय रिट्स आहा त्या दोनूय गाडयेचें व्हडल्या प्रमाणान लुकसाण जाल्लें आसा. जो कोण गाडी चलयतालो ते तुमी पळोवंक शकता हांगासर.